हो आसा शिरदोनचो दर्या। हांगा दर्याची व्हडली व्हडली ल्हारां मारतात। मे म्हयन्यांत खारें उदक न्हावपा खातीर लोक हांगा गर्दी करतात। पूण हे सुवातेक दर्या न्ही जाल्यार न्हंय म्हटलें जाल्यार तुमकां कशें दिसतलें? हय, गोंयच्या CRZ कायद्यान शिरदोनच्या खाडयेचो दर्या म्हूण न्ही जाल्यार न्हंय म्हूण उल्लेख केल्ल्याचें दिसून येता। CRZ कायद्या प्रमाण गोंयच्यो सगळ्यो खाडी वा उपसागर ह्यो न्हंयो म्हूण दाखयल्यात। CRZ कायद्यांतली ही एक मोठी चूक आसा। 1996 सावन चलत आयिल्ली ही चूक खंयच्याच सरकारान पयस करपाचो यत्न केलो ना, अशी खंत नामनेचे शास्त्रज्ञ नंदकुमार कामत हांणी उक्तायल्या। तशेंच ह्या चुकी खातीर CRZचो नो डेव्हलपमेंट झोन वाठार 90 मिटरा वयल्यान 500 मिटर फुडें पावलो, जाका लागून हजारांनी नवी बांदकामां ह्या 500 मिटर झोनांत आतां येवपाक शकतात। हाचो पर्यावरणाचेर मोठो परिणाम जावपाची शक्यताय आसा, अशेंय कामतीचें म्हणणें। झोन ऑथॉरिटी तातूंत अस्तित्वातूच ना। ते म्हणटात हांगा शिंपले मेळनात, हांगा खारसाण ना, हांगा ल्हारां ना, हांगा ल्हारांचो प्रभाव ना, हांगा दर्या ना, ही नदी। आनी नदी म्हणून ताणें 90 मिटरां भितर थंय CRZची रेशा आखून दिल्या आनी अशा पद्दतीन तांणी एक 50,000 कोटीची रियल इस्टेट मेकळी केल्या। कित्याक जर जाका आमी उपसागर म्हणटा तो उपसागर कितलीं वर्सां आतां म्हणजे पुर्तुगेज काळा पासून सगळ्या तांच्या नकाशाचेर चिखलीचो उपसागर, सांकवाळचो उपसागर, शिरदोनचो उपसागर, दोनापावलचो उपसागर, तशेंच आमचे कडेन इतर उपसागर आहा तो तेरेखोलचो उपसागर, कायसूचो उपसागर, आग्वादचो बे ऑफ आग्वादचो उपसागर, मागीर वेरेंचो उपसागर, कर्जाळेचो उपसागर, हे सगळे आनी मुरगांवचो उपसागर, हे सगळे उपसागर आमचे कडेन नकाशाचेर नेवीच्या जावं कोस्ट गार्डाच्या जावं हे उपसागर म्हणून आसतना 1996 जेन्ना CRZ नोटिफिकेशन आयलें तेन्ना म्हाका शॉक बसलो की आमचे सगळे थंड बशिल्ले सगळे NIOचे तज्ञ, गोवा विद्यापीठांतले तज्ञ, तांणी कोणेच आक्षेप घेवंक ना। जे विशय शिकयतात तांणी की बाबा जुवारी न्हंय तुमी कशी दाखयली उपसागरांत थंय? सगळे कडेन आज थंय शिरदोनचो बीच एक मरीन बीच, थंय शिंपले जमोवपाक लोक वतात, थंय दर्या गाजोता रे दर्या गाजोता म्हणून रवी पंडिता सारक्या साहित्य अकादमी पारितोषिक मेळिल्ल्या, पद्मश्री मेळिल्ल्या येद्या व्हडल्या कवीन थंय कविता बरयली, दर्या गाजोता रे दर्या गाजोता, दर एका ल्हाराचेर देव नाचोता रे देव नाचोता। आनी विष्णू वाघान मनोहर पर्रीकाराक विचारिल्लें विधानसभेन की तुमी हें क्लासिफिकेशन चुकीचें नदी जुवारी म्हणून कशें केलें काय म्हणून। आनी आनीकय तातूंतल्यान विनोदाची गोश्ट म्हणजे थंय मरिना घालूंक सोदता नावशी भागान, जाल्यार जुवारी नदी जर तुमी क्लासिफाय केल्या जाल्यार नदीन मरिना कशी येवंक शकता हाजेरूय कोण विचार करना। म्हणजे भारत सरकारची चूक जाल्या, गोवा सरकारची चूक जाल्या, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीची चूक जाल्या, गोवा विद्यापीठांतल्या सगळ्या तज्ञांची चूक जाल्या, गोवा फावंडेशन NGO हांणी लक्ष घालूंक जाय, हातूंत ते घालूंक ना। तांणी चॅलेंज करूंक जाय की नदी कशी कुठ्ठाळी पासून आनी हांगाच्यान आगशी पासून जो उपसागराचो थंय एक फनेल टायप जो एक तुमकां दिसता भाग जो दिसता, जो दर्याक अरबी समुद्राक मेळटा, मुरगांव बंदर ते काबो राजभवन हांगा सगळी खारसाणच आसा। थंय खाऱ्या दर्यांतलेंच नुस्तें थंय मेळटा। पावसान इतली गाज, हांव थंय रावतालो, म्हाका आयकुपाक येताली की न्हीद पडनाशिल्ली रातची, इतली गाज आयकूंक येताली थंय खवळिल्ल्या उदकाची, ल्हारांची थंय। जाल्यार हांव विचार करतालो ही जुवारी न्हंयची गाज कशी आसतली। तर अशें विचित्र अशे तरेचे आमकां दृश्य गोंयांत पळोवपाक मेळटा की कायद्यान सगळें चुकीचें आसा आनी सगळे नियमनाच्या दृश्टीनूय चुकीचें आसा, व्याख्येच्या दृश्टीनूय चुकीचें आसा। आमी आसात शिरदोन बीच। पूण रावात, बीच म्हणच्या पेक्षा हो बीच काय न्हंय असो एक प्रश्न पडटा। ताचें कारण म्हटल्यार CRZ प्रमाणे जर आमी पळयलें जाल्यार CRZ हांच्यांनी हो जो शिरदोन जो बीच आसा तो न्हंय म्हणून डिक्लेअर केलेलो आसा आनी ती एरिया जी आसा ती न्हंय अशें म्हणून सांगलेलें आसा। पूण समज जर साबार वर्सां जावन हांगासर पळयत जाल्यार हांगासरले लोक आसतले किंवा गोंयभरांतले लोक हो बीच म्हणूनच जाणात। आनी आमी जर हांगासर पळयत जाल्यार हो बीचूच कसो दिश्टी पडटा, कारण म्हटल्यार
खंयचेच न्हंयेक आमी समज जर पळयत जाल्यार ल्हारां ही आमकां पळोवपाक मेळना। त्याच प्रमाणे हांगासर वेगवेगळी नुस्तीं आमकां मेळटा, शिणाण्यो मेळटा, कालवां मेळटा। समज जर ही न्हंय जाल्यार ह्या न्हंयन अशी ल्हारां केन्ना कोणी पळयलेली काय ती आसात हो एक प्रश्न पडटा। CRZ प्रमाणे समज जर ही नदी जाल्यार कशी ही नदी आसा हे आमकां पळोवचें पडटलें। गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन सईत हांव वर्षा आश्वेकर।